Welcome back. In a tragic accident at Usgao, Indira Bal Rath bus and a truck had a head-on collision. Bus driver, conductor and a schoolgirl died on the spot. 5 students of the Sarvodaya High School were seriously injured in the accident. Locals from Usgao have warned the police and truck drivers that they would not allow plying of mining trucks in the area till the truck drivers learn to drive with discipline. Bus driver, cleaner and a school girl died in this tragic accident at Vadakade, Usgao. 5 students of the Sarvodaya High School are seriously injured in the accident. They have been shifted to GMC. 2 are said to be critical. Tense locals of Usgao expressed their anger over the rash and negligent driving of truck drivers. They warned the police and truck drivers of not allowing the rash and negligent mining traffic in the area. स्पॉटार एक्सिडेंट जाले त्याच्या उपरांत जेन्ना स्पॉटार ते पावले तेन्ना आमकां अशें दिसून येलें की ड्रायव्हर जो गाडी चलयतालो तो ऑन द स्पॉट थंयसर हे आसलो आनी त्याच बरोबर सायडीचो क्लिनर आसलो तो टायरा बांदा पडलेलो. हें प्रत्यक्ष आमी थंय पळयलां आनी फाटलीं भुरगीं आनी तो ट्रकांतलो माल जो आहा तो भुरग्यांचेर पडलो तोय भुरग्यांचेर पडलो आनी ताका लागून आतां 7 भुरगीं जी आमची भितर आसा भितून एक भुरग्याक मातशी बरीच इंजरी जाल्या तो ICUन आहा. 6 भुरगीं आमची सद्या बरी स्टेजीर आहा. 2 भुरग्यांक आतां म्हाका डॉक्टर म्हणटालो की तांकां डिस्चार्ज दिता म्हणून हें म्हाका अशें दिसता की पुलिसांनी मातशी थंयसर देखरेख दवरपाची हें आमी वारंवार आमी सांगत आहा. Total 7 children have been brought. One is little serious. He has been shifted to ICU. Other 6 are alright. They have got minor injuries. And cleaner and drivers also. Cleaner and driver they died on the spot. And another child also died on the spot. भुरग्यां आमी भायर काडटाले 5 जाणां भुरग्यांक भायर काडलेलीं आमी आनी एक भुरगें पोना घातलें गाडयेच्या पोना म्हणजे प्रेसर रावल्लें त्या भुरग्याक काडलेलें तें सिरियस मातशें जालें ताका आमी दुसरे गाडयेन आयडी नेलें आनी ड्रायव्हर आनी क्लिंडर सकयल पडलेलो ड्रायव्हर प्रेसान आसलो. ती गाडी ओव्हरटेक करताली काय कितें तें आमकां तेन्ना समजना. 6 जाणां भुरगीं आसलीं 6 जाणां टोटल बसीन टोटल 6 जाणां भुरगीं आसलीं. हातूंतले 2 चले आनी 4 चलयो. आनी खंयच्या स्कुलाची ती सर्वोदय स्कुलाची. चड जबाबदार पुलीस आसा हांगा आनी दुसरो म्हणजे इन्सिडेंट आरोग्य मंत्री 4 वर्सां जालीं हांगा तो आतां येते हॉस्पिटला फावंडेशन स्टोन बसोवन गेल्लो. इतले ताणें 108 घेतले. उजगांव कितले दिली ताका खबर आशिल्लें जर आपूण आज इलेक्शनाक उबो रावतलो म्हणून जाल्यार ताणें आमची पयली काळजी घेवपाक जाय आशिल्ली. आमी आयले तेव्हा इलेक्शनाक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा पूण आतां तुमी स्टाफ वाडय म्हणून पयलीं हांगा हवालदार आसतालो आमी एक ASI पोस्ट केल्लो आसा आनी सपोज जर आतां हे फाल्यां बी हें जातलें न्ही जसो मेळटा तसो हांगा हांव आनी एक एक्स्ट्रा हवालदार दवरता आनी खास करून हें जें तुमी सांगलां आतां मॉनिटर करपाचें स्कूल टायमिंगांनी सो आमी आनी ट्रॅफिक वचून जॉयंट मॉनिटर करून दोनी स्टाफ पोस्ट केला कित्याक म्हणजे डिवायस बी न्ही तुमकां आतां सांगता कळ्ळें न्ही. आतां फाल्यां कितें फाल्यां एक दिसा कावंटींग आसा कित्याक प्रॅक्टिकली तुमी सांगा सो कावंटींग जाल्यार की नेक्स्ट डे हांव आनी PI ट्रॅफिक तागेले आवय म्हणल्यार सोड कोण तरी आसतलो DYSP लेवलाचेर उलयतले आनी आमी मॉनिटर करपाक आमचे स्टाफ धाडटा. A reporter from Ponda, Vivek Prabhu. Accidents at Al Daboli have become a common phenomenon. A lady driver was seriously injured in a car collision on 17B highway at Daboli on Sunday. The damaged road dividers have become risky for the commuters and pedestrians. However, highway authorities have opted to be mum on the issue. The accident occurred at late night on Sunday. 2 cars collided, thus leaving the lady driver injured. Locals gathered at the spot informed that the punctured road divider is the reason behind this accident. They also informed that such accidents have occurred earlier several times in the past. Have a look at this divider on the highway. This is actually meant for pedestrian crossing. However, some commuters use it as a shortcut. In spite of many complaints, highway authorities have opted to be mum on the issue. Our reporter from Usgao, Surendra Matkaikar. Parish youth of Sankwal have taken initiative to keep their village green and clean. They carried a litter pickup drive. The youth claimed that residents of other villages dump garbage in their village. Parish youth of Our Lady of Health Church Sankwale initiated litter pick drive in their village. Groups of youth collected garbage and segregated it. They say residents dump garbage in their area. This has created fear of epidemic in their village. आपल्या वावराक वेता वो सांजे जेन्ना पासयेक वेता तेन्ना आपली गार्बेज जी आसा ती आपली एरिया ती क्लीन करिना म्हणून हांगा हाडून आमच्या
गांवांत हाडून डंप करतात दूख भोगता पळोवंक कित्याक दुसऱ्या गांवचे लोक फुडें सोदता आनी दुसऱ्या गांवचो आपल्या गांवचो जो मेळ आसा तो दुसऱ्या गांवांत ओडून उडयता. This is not their garbage dumping area. You cannot come here and just dump your garbage anywhere. This is a place which is supposed to be preserved, and you cannot just come in dirty areas like this. And you should learn also to maintain your own garbage. Use dustbins, use whatever means you have to dump your waste, but do not dump it in areas where public passes, or that gives a bad sign to the people. And this place is supposed to be maintained clean, and you're not supposed to dirty it at all. Sankwal Panchayat has failed to clean and maintain the area. आमची सांगवालची पंचायत 5 वर्सां जाली कांयच करूंक ना आनी आतां ते कांयच करिना म्हूण आमी हो इनिशिएटीव घेयला कित्याक आमकां आमचो गांव क्लीन दवरपाक जाय आनी साफ सुथरो दवरपाक जाय ताका लागून आमी हो ग्रीन ड्राइव म्हूण आमी घेयला. Our reporter from Sankwal, Surendra Matkaikar. Let's take a short break. Stay tuned.